शिवाजी महाराज की जय. बलराम आयज तुम्ही प्रतिमा जळयले, कोणाची जळयले, कितें म्हणजे मुद्दो कितें आसा? वयरची गजाल जाली. अचानक ही गजाल आमकां सगळ्यांक आयकपाक मेळ्ळी की उदय भेंब्रे जेंकां आमी एक वेळार आदर्श अशें म्हणून पळयताले की कोंकणी खातीर खूब तेंच्यांनी काम केलें म्हणून, पूण तेंचे आयज ह्या वयान तेंच्यांनी अशी जी स्टेटमेंट केला की ज्या स्टेटमेंटाक लागून आमकां सगळ्यांक खूब त्रास जालो. म्हणजे ज्या हितून तेंच्यांनी शिवाजी महाराजांचो आनी गोंयचो संबंदूच काय ना अशें म्हणून सांगलें. हे गोंयचो आनी शिवाजी महाराजांचो संबंद ना असो सांगपी जर हो जर मनीस आसा जाल्यार हेका आयज खरोच कितें तरी अभ्यास करपाची गरज आसा. आमी ताका इंटलेक्च्युअल अशें म्हणून समजताले, पूण हे इंटलेक्च्युअल लेवल तेची खूब कमी जालेली आहा. जाणटेपणान तेंची जे नॉलेज वाडपा जाय आशिल्ली, जेणे ते आदर्श तेणें लोकां फुड्यान दवरपा जाय आशिल्लो, हो दवरनासतना तेणें खंय तरी नॅक्सस स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केला समाजा भितर की गोंय आनी शिवाजी महाराज हाचो संबंद काय ना म्हणून. हे शिवाजी महाराजा बद्दल ताका आयज अभ्यास करपाची खूब गरज आसा. हे इतलें सांगता हांव की हेच्या फुडें हे लक्षांत घेवपा जाय. भेंब्रे फक्त भेंब्रेच न्ही, ते भेंब्रे सारके बुद्धी दवरपी लोक जे कोण आसा समाजान हेंच्यांनी खूब काळजी घेवन शब्द आपले भायर काडचे पडटले, नाल्यार तेचेर आमी सगळो हो समाज आक्रमक जावं शकता हे विचार करप. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.